मी ओल्ड गोवा पोलीस स्टेशनान येयलेले कंप्लेंट दिवपाक करंट सरपंच ऑफ सांताक्रूज जेनिफर जी ओलिवेरा फॉर्मर सेक्रेटरी विदूर फट्टे एंड अदर्स आता ही कंप्लेन हांवें इनवर्ट केला पीआयकूय मेवला हांव आनी पीआयक सांगला कायंडली टेक नेसेसरी एक्शन जी फोर्टनायटिंगली मिटिंग्यो जाता न्हू फोर्टनायटिंगली मिटिंग्यो जावन सेक्रेटरी आनी सरपंच आपणाची दे आर इन्सर्टिंग माय कंप्लेन इज दॅट दे आर इन्सर्टिंग रेजोल्यूशन एज पर देअर चॉयस नाव हे तुमकां दाखयता पळय हितून हे एक रेजोल्यूशन ओके ही मिटींग आसली 9/7/2024 ओके हे मिटिंगेन सेक्रेटरीन 20 पेजी हातीन बरयल्या 20 पेजीस आनी 2 पेजी पळय पेस्ट केल्या एका आनी सगळी रेजोल्यूशनांची पेस्ट केल्या अमाउंटींग टू करप्शन आय एम टेकिंग ऑल दीस करप्शन केसीस सेपरेटली बट सद्याक म्हाजें कंप्लेन आहा की हें तें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट केला म्हाजो इट इज अमाउंट टू ब्रीच ऑफ ट्रस्ट फ्रॉड जाला तितून कित्याक मनी मॅटर इज इनवॉल्ड तितून चिटींग जाला आनी म्हाका मेंटल हॅरेसमेंट जाला हें कित्याक दॅट रेजोल्यूशन सेड इट इज एनॉमसली रिजॉल्व म्हणलें आय बिकम अ पार्ट ऑफ दॅट रेजोल्यूशन अगर तेणी आपणाचें रेजोल्यूशन सेपरेट घातलेलें आनी म्हाका भायर दवरलेलो इट वुडंट अमाउंट हॅरेसमेंट टू मी नाव इट दीस अमाउंट हॅरेसमेंट टू मी एंड आय हॅव मेट द पीआय एंड आय हॅव टोल्ड हिम टू टेक कायंडली नेसेसरी एक्शन इन्वेस्टिगेट एंड एज पर द लॉ कितें आहा तें करप करप्शन कितें जालां हितून म्हाजें मेन आहा की पंचायतीक सांताक्रूजाक गव्हर्मेंटान एक रिक्षा दिलेली आहा ओके ब्रँड न्यू रिक्षा दिलेली आहा मार्चान ओके ती रिक्षा ड्राय आनी वेस्ट गार्बेज कलेक्ट करपाक ती रिक्षा आयज पासून आयडल थिंगा आहा रेजिस्टर केले तेणी हांवें आरटीआय घाल्ले तेन्ना रेजिस्टर केली तेणी आनी ती रिक्षा थिंगा पडलेली आहा ब्रँड न्यू रिक्षा अपार्ट फ्रॉम लिविंग दॅट रिक्षा देर ओनली दे हॅव इन्वायटेड वन मोर कोटेशन टू फॉर सप्लाय ऑफ रिक्षा टू कलेक्ट गार्बेज पर मंथ दे आर पेईंग अराउंड 45,000 रुपीज पर मंथ 45,000 रुपीज फॉर दॅट रिक्षा दीस इज टोटल करप्शन आमकडे रिक्षा नासली पयलीं आमी यूज बायली करताली जेन्ना आमकडे आतां रिक्षा आहा गव्हर्मेंटान दिल्या तुमी MRF कडेन वचून पळयात रेजिस्ट्रेशन नंबरूय तेजो जाला पूण इट इज लायंग वाय इट इज लायंग बिकॉज they want some other means to earn money. This is what I feel. So I put everything on my complaint and I trust Goa police. They will do necessary things. See, breach of trust, how it comes. जेन्ना हांव ते मिटिंगेक नासलोच हांव मिटिंगेक ना म्हाजें तुमी एनॉमसली म्हणजे आय बिकम अ पार्ट म्हणजे हांवें सायन मारलेली आहा थिंगा तुमकां जाय थंय रेजोल्यूशन घाल्लें दॅट हॅज कॉस्ट लॉस टू द पंचायत फंड दॅट रिक्षा टेकिंग फ्रॉम आउटसायड आउटसोर्सिंग एंड टेकिंग इट हॅज कॉस्ट लॉस टू द पंचायत फंड सो ते लॉस केला इट इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टू मी म्हणजे माय ट्रस्ट इज ब्रोकन. So it is a criminal offence under new BNS Act. So I have put myself whatever is there, I have put in a detailed complaint कितें आहा तें okay and I am sure that things should fall in place. कितें ही रेजोल्यूशनां गेल्ल्या खंय तुमीच सांगा 18 पेजी 20 पेजी हातीन बरयता आनी लास्ट पेजी पळय टायप केल्या तेजेर ऑल करप्टेड रेजोल्यूशन टू पुट पेवर्स दीस 2 जॉब घेतल्या दीस जॉब इज टेकन ऑफ द पंच हू हॅड सायन मारलेली नोट कॉन्फिडन्स मोशन एंड शी ब्रोक फ्रॉम अस दॅट इज हर जॉब टू जॉब आमी काय ऑब्जेक्शन हाडूंक ना न्हू तेजेर बरी घालतात आपणाच्या देरान घालता काय पळोवंक जाय म्हाका खंय घालता ते ओके मागीर सेकंड थिंग आहा सोपो कलेक्शन हॅज कॉस्ट लॉस ऑफ 3 lakhs रुपीज दॅट आय एम फायलिंग इन ACP दॅट इज अ सेपरेट कंप्लेन आय फायल मागीर सप्लाय ऑफ लेबर रिक्षा हॅज कॉस्ट लॉस मागीर एक जिसेस एंड सी दीस रिजॉल्व टू पुट सायन बोर्ड्स आतां हो इशू चलता आमच्या हांवें म्हाज्या पयशांनी एक बोर्ड घाल्ला सगळ्यांक खबर आहा 7,000 पडले म्हाका बोर्ड घालपाक तो सायन बोर्ड तोच बोर्ड पंचायत 16,000 घालता तोच बोर्ड कोटेशन म्हाका इनवायट केली आय हॅव मेट द व्हिडिओ येस्टरडे एंड टोल्ड हिम द कोटेशन वॉट वी रिसीव 16,000 इज डबल देन वॉट हांवें पंचायतीक सांगता हांव 8,000 घालता बोर्ड तो म्हाजो कॉन्ट्रॅक्टर 8,000 घालता एंड द सेम बोर्ड दे आर पुटिंग फॉर 16,000 दीस ऑल्सो आय हॅव फायल्ड इन सेपरेट सो आय एम डिलिंग वॉट एवर दे हॅव डन इन अ सेपरेट वे सडनली एंड रिजॉल्व हे आमी डिस्कस जावंकूच नासलें मिटिंगेक ही जी टायप केल्या न्हू ती मिटिंगेन डिस्कस जावंक ना मिटिंगेक आमी वचोन ही मिटींग इतली पासून खबर जाली आनी मागीर दुसरे फावटी आमी जेन्ना आरटीआयन मागलें तर आय वॉज सरप्रायज टू सी दीस पेजीस अटॅच टू दीट सो इट इज अ टिपिकली फॉर्जरी फ्रॉड चिटींग इज डन हियर सो दीस एवरीथिंग नथींग इज डिस्कस नाव इन दीस सिंपल सायन बोर्डांचे हेणी धाकट्या पेपरार एड घातला सरपंच सेंग आमी प्रोसेस केला आमकां लोएस्ट कोटेशन 16,000 येयला अरे यू गो टू द मार्केट एंड फायंड आउट नो वॉट इज द हांवें केला बोर्ड न्हू 7,000 तोच बोर्ड तुमी 16,000 करता आय आख्तर या पुटींग सिल्वर घालता लेटरांक काय म्हणून तितून थंय गमतलें मागीर बोर्ड बट आय मेट द व्हिडिओ एंड टोल्ड हिम दॅट ही हॅज टू लूक इन टू इट मस्ट नॉट वेस्ट पब्लीक फंड लायक दीस